जीएमसीचो विस्तार, मेंटेनन्स, उदकाचो प्रॉब्लेम अशे कितलेशेच मुद्दे घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकरान मंगळारा जीएमसीचे इन्स्पेक्शन केले। ताणे ऑफिसरांक घेवन सबंद जीएमसीची पळोवणी केली। आयसीयू, लेक्चर हॉल ते कॅन्टीन मेरेन जीएमसीची आदली बिल्डिंग फक्त 70 भुरग्यां खातीर आशिल्ली। आता आंकडो वाडिल्ल्यान खंय नवी बिल्डिंग जाय। त्या वेळा म्हाका सारकी अरेंज जाय। तुजो कोण सुपरवायझर आहा पळय तांकां सांग, तो सांगता सेक्युरिटी थंय आसत ना म्हणून। ते कितें एमएस कया जस्ट टू रिपोर्ट टू यू डिड नॉट पास द बिल हे एग्जामिनेशन हांव एग्जामिनेशन विचारना हे खंय लेक्चर हॉल खंय लेक्चर हॉल त्या अशें भायर ना अशें भायर वचपाक हे मेडिकल कॉलेज 70 स्टुडंटां खातीर डिझायन केल्लें। सबस्क्वेंटली 100 जाले, मागीर 150 जाले आनी त्यामुळे अनेक डिमांड्स वाडता। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन हॉल, लेक्चर हॉल डबल क्वॉन्टिटी जाली, पोन्ने लेक्चर हॉल कंडम जाल्या, काही मिडियान दाखयले सुद्दां कितें तरी पडला म्हणून ते वापरिल्लो वता। एक्चुअली द रियलिटी इज दॅट दे आर नॉट अंडर यूज। वी आर युजींग द लेक्चर्स ऑन समवेर एल्स, बट इन एनी केस वी हॅव टू कंस्ट्रक्ट न्यू वन्स। आतां न्यू वन कंस्ट्रक्ट करतलो जाल्यार इट्स अ वर्किंग हॉस्पिटल। You have to plan in such a way that while you do new one, the disruption of the functioning does not take place. ताजेर आमी चर्चा करतले। Now the architects more or less issue is generally worked out. Now architect will work on it and they will give the plan. Once the work should begin with full speed. Also with regards to maintenance was a question and whatever coming. We have already declared in the budget that preventive cum regular maintenance will be carried out by a separate mechanism which GSIDC is entrusted with. We are working with them. Maybe another 15 days, 20 days the scheme will be declared where GSIDC will do all the preventive maintenance so that hospitals remain in good condition. The immediate thing which we have taken is using water which is now being wasted. Treat it and use it for non-human consumption, like for example cleaning of the laundry. You can use that water after you treat it. It's as good as fresh water. ह्या वर्सा तरी मडगांवकारांक सॅनिटेशन फी भरपाचे वजें ना। मडगांवकारांकडच्यान ह्या फीक विरोध जातालो। नगराध्यक्षान ताचो आर्ग्युमेंट आयकून सध्या तरी फी रद्द केल्या। ह्या प्रस्तावाचो परत फेरविचार करून सारको डाटा एकठांय करून योग्य निर्णय घेतले म्हूण नगराध्यक्ष उलयला। Right now we will continue with the process of the renewal of the house tax and the trade license as per the schedule or as per the old norms, whatever. As far as the sanitation fee is concerned, which is clubbed along with the renewal of the house tax and the trade license, I think the moment that notification, revised notification comes, it will be open to the public to come and pay it separately, or maybe next year when they come it would be clubbed. But that time I do not want a complaint saying that last year you all did not charge us, so now this time we have to pay you. I think the citizens will have to cooperate on that front, because we have gone out of our way to tell the citizens that yes, we are stalling it at this juncture. For the maybe it will take around another 15-20 days for us to run through this exercise and a fresh notification will come. That part, to make it as fast as possible, the onus would be on us. सॅनिटेशन फी नाका म्हूण शेडो कावन्सिलान नेट लायिल्लो। आता सगळे सातिस्वेत। परतून रिवाइज रेट्स करतले, परतून स्टेक होल्डर वेरियस स्टेक होल्डर आपोवन ते रेट्स फायनलायज करतले आनी ताजे उपरांतूच गार्बेज फीज कलेक्शन जातले। हे ताणें एश्युरन्स दिल्ले आहा। ताजे भायर इवन जी अनएसेस प्रिमायसीस आहा जावं ट्रेड लायसन्स नाशिल्ले प्रिमायसीस जी आसा तांकांय बी जाता तितले बेगीन ते कवर अप करपाक स्टार्ट करतले म्हण सांगला। ऑलरेडी एक नोटीस पयली इनिशियली नोटीस पब्लीश करतले की जेका हावस टॅक्स ना वा ज्या प्रिमायसीसाक ट्रेड लायसन्स ना तांणी येवन एप्लाय करचें आनी इमिजिएटली आमी तांकां विथ लेस फॉर्मेलिटीज तांकां ट्रेड लायसन्स इश्यू करतले और हावस टॅक्स इश्यू करतले म्हणून तेमी एक नोटीस पब्लीश करपाक डिसिजन घेतिल्लें आसा। बिसायड दॅट आमी जी क्लोज प्रिमायसीस आहा ताजेरूय आमी तांकां सांगलां जे गार्बेज जनरेट करना तांकां एक ऑप्शन दिवचें एप्लाय करपाक म्युनिसिपालिटी कळोवपाक की आमची गार्बेज जायना, आमची लॉक आसता।
फाटल्या सप्तकान ह्या फाटभुंयेचेर मडगांव पालिकेन वातावरण बरें तापिल्लें. सॅनिटेशन फी रद्द करची म्हूण शॅडो कावन्सिलान नेट लायिल्लो. विरोधाक लागून प्रस्ताव फुडें धुकल्ला खरो, पूण सद्याच्या येणावळीचे मडगांव पालिकेचे सॅनिटेशन वेवस्था ठीकठाक चलूंक पावतली काय कितें ताची स्पश्ट जाप ना. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. गोंय सरकारान आपल्या वरिष्ठ ऑफिसरांच्यो ट्रान्सफरी काडल्यात. वट्ट 16 जाणांक ट्रान्सफर केल्यात. थोड्यांक एडिशनल चार्जूय दिल्यात. नारायण सावंत, संजीत रॉड्रिक्स, संजीव देसाय, आग्नेल फर्नांडीस, मीना गोलतेकार अशा कांय सिनियर ऑफिसरांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यात. नारायण सावंत अतिरिक्त सचिव गृह, संजीव रॉड्रिक्स MD GSWMC GSIDC, निखिल देसाय ट्रान्सपोर्ट संचालक, DG सरदेसाय भौशीक कागाळी संचालक, सुनील मसूरकार जोड सचिव भलायकी, आग्नेल फर्नांडीस अतिरिक्त जिल्लोधिकारी उत्तर गोंय, श्रीनेत कोठावळे माहिती प्रसिद्धी संचालक, जयंत तारी MD पुनर्वसणूक बोर्ड, VP डांगी ट्रेड अँड कॉमर्स संचालक, अँथनी डिसूजा जोड सचिव रेव्हेन्यू, मीना नायक गोलतेकार प्रोजेक्ट डायरेक्टर रुरल डेव्हलपमेंट, संजीव देसाय विजिलन्स संचालक, सुरेंद्र नायक अतिरिक्त कलेक्टर बार्देस, नारायण गाड MD GSIDC, मेघना शेटगावकर शिक्षण संचालक आणि पराग नगरसेकर पर्यावरण संचालक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.